देवता श्री महालक्ष्मी हिचो 28वा वर्धापन दिसा निमतान आज सगळ्याक व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान म्हणटात तेजे सगळी हे चालू आहा। तशेंच देवीची मिरवणूक दनपारां देवळांच्यान भायर सरून आज सबंद गांवांत भोंवता। आज ही आमच्या तुळशी वृंदावन संस्थाना कडेन पावली आसा। आतां हांगा सगळ्या सुवासिनींनी ओटी भरून देवीची पुजा केल्ली आसा। तशेंच 28व्या वर्धापन दिना निमित्त हांव सगळ्या आमच्या सिरसाच्या भाविकांक आनी भाव भयणांक शुभेच्छा दिता। आनी ही पालखी आतां गांवांतून सगळ्या वचोन रात्री देवळांत वयतली आनी मागीर जात्रेचो सगळ्या जो प्रोग्राम आसा तो सुरवात जातलो। तेन्ना ही श्री महालक्ष्मी शिरसई आज जत्रोत्सव कालच्यान सुरू जाला तेजो आनी आयज बरोबर सकाळच्यान तेजे विविध कार्यक्रम जाले। तेतूनसून मोठे महायज्ञ जाले, दनपारां महानैवेद्य जालो आनी बरोबर 3 वस्ताक तिची पालखी सबंद गांवांत मिरवणूक जाता आनी ती पालखी जवळ जवळ रातच्या 2 सुमार पावता। तेन्ना सगळे सुवासिनी आहा ते दिपोत्सव करून तेजो थाटान आगमन जाता भितर। तेजे उपरांत बरोबर 1:30 वस्ताक दशावतारी मोठे मडकरांचें नाटक जाता आनी ते बरोबर 7 सुमार सोंपता। तशेंच ह्या जत्रोत्सवाक भरगोत्सव असो आमी 2-3 दिसाचो कार्यक्रम आसा तो फाल्यां हांगासर पावणी जातली, बारीक देवाचे परब उत्सव आनी सत्यनारायण महापुजा जातली आनी ते बरोबर परत एक कोंकणी नाट्य प्रयोग जातलो। तसोच परवा 26 तारीख नवचंडी महानवचंडी म्हणून एक मोठो व्रत आसता, ती जाल्या उपरांत समाप्ती जातली आनी ह्या वर्सा आमी भुरग्यांक आमच्या गांवच्या भुरग्यांची कला दाखोवच्या खातीर एक गॅदरींग गांवच्या भुरग्यां खातीर धाकट्या भुरग्यांचे गॅदरींग अशें जाता।